कोविडाचेर आज हेल्थ डिपार्टमेंट DMC परत आपले एअरपोर्ट ओके आणि MPT ह्याय सगळ्या जाणांक आपयल्ले. ताजेर एवरी इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स जो येतलो पळय न्ही ताका कंपल्सरी टेस्टिंग करप हे डिसिजन जाल्लें आसा. आणि ज्यो 12 कंट्रीज आसा तांकां तर आयसोलेशन करप. ऑलरेडी नोटिफिकेशन्स मूव करपाक प्रेस नोट मूव करतले आमी आतां. त्या 12 कंट्रीज जे आसा तांकां आयसोलेशन करून रावप, उरलेल्यांनी सेल्फ आयसोलेशन करप आणि तांकां मॉनिटर केले वयतले. अशा पद्दतीन स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल हो गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर MPTचेर फॉलो केलो वतलो. आणि त्याच बरोबर म्हाका दिसता इतर बाबतींतूय सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही सगळ्या लोकांनी घेवपाक जाय. द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या गायडलायन्साच्या प्रमाणे जी गायडलायन्स आयल्या फॉर द 12 कंट्रीज ती स्ट्रिक्टली फॉलो करची वरतली. ताज्या व्यतिरिक्त आमी म्हटलां की एवरी इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स ताका सुद्धा हो टेस्ट फाल्यां पर्यंत डिसिजन्स जे आसा हे MPT आणि एका एअरपोर्ट ह्या दोन्ही कडेन कळयले वयतले. निश्चितच रित्या म्हाका दिसता आमी जी प्रिकॉशन्स न्यू व्हायरसच्या बाबतीत घेवपाक जाय ते गोवा स्टेटीत सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेतली वयतली. 12 देशांसाठी किती दिवसाची ही असते? इट इज 14 days. 14 डेज टोटल. इट इज 7 days. 7 डेजाच्या उपरांत तांच्यांनी परत आपली टेस्ट रिपीट करपाची. 7 दिसाच्या उपरांत रिपीट करपाची आणि रिपीट केल्या उपरांत तांकां रिझोल्युशन. बट 14 days 7 days पयलीं स्ट्रिक्टली आयसोलेशन.